ह्या फावट पक्ष पातळीर झेडपी वेंचणुको लडोवपाचो निर्णय पक्षान घेतिल्लो आसा। कार्यकर्त्यां बरोबर उलोवन उमेदवार थारायतले। वेंचणुकांचे विशय वेगवेगळे आसता। विधानसभा वेंचणूक वेगळी, झेडपी वेंचणूक वेगळी आसा। त्या थळाव्या आमदाराक विश्वासात घेवन आमी उमेदवार थारायतले म्हण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर आल्तीनच्यान संजय मनोली। नाही, आम्ही पळयता आसतना कारण आम्ही म्हणलें न्ही की भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेरूच आमी निवडणूक लढयतले जिल्हा पंचायतीची आमी पयलींच क्लियर केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता सगळेच पॉलिटिकल पार्टी ह्या वेळाचेर तशीच लढप अशें ठरयता आसतले। एज अ प्रेसिडेंट तुमकां डिफिकल्टी आसतली कित्याक तुमी आमदार काँग्रेसाचे येयला त्यांचे कॅन्डिडेट आसात तुमचे पयलीं आमचें तशें कांय आसना। आमी नवीन जुने अशें कांय म्हणिनात। आमचो जो प्रोसेस आसता इलेक्शन कॅन्डिडेट ठरोवपाचो त्या प्रोसेसा प्रमाणेच आमी फुडें वयतात आनी त्यामुळे तो प्रोसेस जो आसा तो प्रोसेसच पूर्ण कर कार्यकर्त्यां बरोबर डिस्कस करप, स्थानीक आमदारा बरोबर डिस्कस करप आनी मागीरच एखादो उमेदवार जो आसा त्या मतदारसंघातलो तो ठरप। आमचो जो कितें आसा प्रोसिजर तो आमी करतात। टार्गेट कितले ना आमी तशें एक्झॅक्ट टार्गेट वगैरे हें ठरप तशें खूब हें कारण प्रत्येक निवडणूक ही वेगवेगळ्या विशयांचेर आसता। कारण यू कॅनॉट कंपेर असेंब्ली निवडणूक ही जरी जिल्हा पंचायत निवडणूक आमी सिंबॉलाचेर लढयली आसत त्यामुळे सिंबॉलाचेर लढयले जाल्यार ह्या वेळाचे विशय वेगळे असतात आणि असेंब्लीच्या वेळाचेर विशय वेगळे असतात आणि त्यामुळे बऱ्याच जाणांक दिसता की ही निवडणूक ती तितलीच सिरियस। निवडणूक ही सिरियस जिखपाकूच जाय पण त्या निवडणुकीक आनी असेंब्लीच्या निवडणुकी भितर फरक आसता आणि त्यामुळे त्याच्यात तसो व्हडलो असो हें आसना। ती वेगळी निवडणूक हे विशय वेगळे असतात, पंचायत निवडणूक वेगळी असता, म्युनिसिपालिटी निवडणूक वेगळी असता आणि त्यामुळे प्रत्येक निवडणूक जी आसा ती वेगवेगळी असता आणि ते विशय वेगवेगळे असतात आणि स्थानिक हाचेर त्या मतदारसंघा भितर फायनल करच्या पयलीं आमी आमदाराक विथ कॉन्फिडन्सान घेतले, कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करतले आनी थंयचे कॅन्डिडेट फायनल करतले।